तिसवाडी तालुक्याचा जो डिले झाला कुंभारजुव्याचो रिजल्ट, कारण त्याच्या पयलींची पंचायतीन रिकाउंटिंग घेतलेले, त्याचो फूल रिजल्ट आता येयल्लो आसा। कुंभारजुवा पंचायतीन 9 वार्ड टोटल, 9 वार्डांतले वार्ड नंबर 1 सुधीर फट्टे जिखला, वार्ड 2 अर्चना परब, वार्ड 3 कृष्णा अलायज विक्रम परब, वार्ड 4 सुरेश नायक, वार्ड 5 अनुज नायक। खुबशे कॅन्डिडेट आमी पयले जे आपूण इंडिपेंडंट आमी क्लेम करता खंयचे पार्टीक अलायज वचपाक सोदिना, पण वता अनुज नायक वार्ड नंबर 5 कुंभारजुव्याचो तेणें सांगला आपूण आरजीचो कॅन्डिडेट म्हणून। वार्ड 6 नंदकुमार शेट, वार्ड 7 बिंदा जोशी 13 मतांनी वार्ड 7तल्यान जिखले, आनी तो सेकंड येयलो, तेणी रिकाउंटिंग मागला, सो तेजें रिकाउंटिंग चालू आहा, पण डिफरन्स खूब आहा, 13 मतांचो डिफरन्स आहा। वार्ड 8 सचिन गावडे, वार्ड 9 शेजल नार्वेकर हे अनअपोजीट, वार्ड 9च्या जे इलेक्शन जावन आसलें ते अनअपोजीट शेजल नार्वेकर म्हणून। हेजे उपरांत ह्या सेंटराचेर गोलती नावेली पंचायतीचें काउंटिंग आतां स्टार्ट जालें आसा।